नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. भारताचो उपराष्ट्रपती जगदीप धनगड आयच्यान 3 दिसांच्या गोंय भोंवडेर. ह्या दौऱ्यान ते वेगवेगळ्या शासकीय उपक्रमांनी वांटेकार जातले. 20 मे म्हळ्यार आज दनपारा 2 वरांचेर ते गोंयांत पावतले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळटा. 21 तारखेक ते मुरगांव बंदरावयल्या नव्या प्रकल्पाचे उक्तावण करतले आनी उपरांत भारतीय तटरक्षक दळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक मेळटले. 22 तारखेक ते ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूटान वतले म्हूण कळटा. जाल्यार राजभवनांत ते आयुर्वेदाचार्य चरक आनी शल्यविशारद सुश्रुत हांच्या पुतळ्याचे उक्तावण करतले म्हूण माहिती. माधयविशीं NIOन कसलोच रिपोर्ट दिवंक ना. तो खंय रिसर्च पेपर. NIOचे शास्त्रज्ञ सांगतात तिगातलो एकलोय कॅमेरार येवंक तयार ना. सुत्रां सांगता ते प्रमाण हे शास्त्रज्ञ खंय माधयचेर PhD करतात. सोद निबंध मिडियान लीक केल्ल्यान तांचेर आंग लटायल्या. NIOचो ह्या निबंधा विशीं कानार केस. माधय एक्टिविस्टांक हातूंत कारस्थानाचो वास येता. म्हादय संदर्भात NIOन 2024 रिपोर्ट केल्लो. म्हादयचे उदक कर्नाटकात वळयल्यार गोंयचेर तसो परिणाम जावचो ना म्हूण NIOन रिपोर्ट केल्लो. ह्या रिपोर्टा उपरांत गोंयभर बोवाळ जालो. विरोधकांनी सरकाराचेर फार काडलो. रिपोर्टाचो सुप्रीम कोर्टात आशिल्ल्या केसीचेर परिणाम जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. आतां ह्या बोवाळा उपरांत NIOची स्पश्टीकरण येता. म्हादय संदर्भात NIOन अहवाल दिवंक ना. तो फक्त रिसर्च पेपर म्हूण NIOच्या शास्त्रज्ञांनी माहिती दिल्या. ऑन कॅमेरा येवंक खंय तयार ना. सुत्रां सांगता ते प्रमाण शास्त्रज्ञ खंय म्हादयचेर PhD करतात. जेन्ना NIO सारख्या प्रतिष्ठीत संस्थेन काम करपी एक शास्त्रज्ञ ताका स्वप्न पडटा आनी तो बरयता शोध निबंध आनी शोध निबंध बरोवपा खातीर विशय निवडटा. अहवालान 14 ऑगस्ट 2018 दिसा जो अंतीम निकाल दिल्लो आसा, हो अंतीम निकाल जो आसा गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी आपणाक मान्य ना म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान आपली याचिका दाखल केलेली आसा. तेचेर सुनावणी अंतीम अजून जावंक ना. ह्या विशयाचेर अजून सविस्तर चर्चा जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालया भितर जावंक ना. अशें आसतना ह्या विशयाचेर हो शोध निबंध प्रकाशीत जाता. तेचे वयल्यान कळटा की गोंयान गोंयच्या अस्तित्वा आड वावुरपी ज्यो शक्ती आसा त्यो ह्या सगळ्या शोध निबंधाच्या प्रक्रिये फाटल्यान आसा काय कितें हाचो आमकां संशय येता. सरकारान अश्यो ज्यो शक्ती आसा त्या शक्ती विरुद्ध जर कडक पावलां घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी आमच्या गोंयान रावन गोंयान जे भायले लोक रावतात आनी ह्या राज्याच्या अस्तित्वा विरुद्ध जे सातत्यान प्रयत्न करता तांकां खंय तरी खतपाणी घातल्याचे स्पश्ट जातालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. TCPच्या कलम 17(2) साल्वार करूंक सरकाराची धडपड. कलमांक हायकोर्टान कातर लायल्या उपरांत आतां गोंय सरकाराची सुप्रीम कोर्टान SLP. 13 मार्चाक हायकोर्टान 17(2) रुल्स आनी रेग्युलेशन रीड डावन केल्ले. ते प्रमाण केस टू केस झोन बदलूंक परवानग्यो दिवंक बंदी घाल्ली. हायकोर्टाच्या निकालाक सरकाराचे सुप्रीम कोर्टान आव्हान. पावसाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान डिझास्टर मॅनेजमेंटाची बसका घेतली. प्री मान्सून कामां करूंक पंचायतीक 35 ते 60 हजारां मेरेन कॅटेगरी प्रमाण फंड. पालिकेक दरेकी लाखभराचो फंड दिला. नोडल अधिकारी नेमतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. पोरण्या बिल्डिंगांचो PWD खंय रिव्ह्यू घेता. ते वटेन गोंयांत फुडले 3 दीस ऑरेंज अलर्ट. प्री मान्सून कामांचो रिव्ह्यू घेवपाक मुख्यमंत्र्यान डिझास्टर मॅनेजमेंटाची बसका घेतली. आपतकालीन वेळार 112 नंबरार कॉल करूं येता म्हूण मुख्यमंत्र्याची माहिती. पंचायत पालिकांक कामां पुराय करपाक फंडय दिला. स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग आज हांवें चॅर केली. वायस चेअरमॅन रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर मोन्सरात हे त्या मिटिंगेक प्रेझेंट आशिल्ले. प्रिपेर्डनेस प्लॅन हो आमच्या समोर दवरलो आनी तांच्यांनी पुराय मान्सून प्रिपेर्डनेसा खातीर कितें कितें करपाक जाय ताचे सगळ्यो आनी जतनाय जी कितें कितें घेतली ती सगळ्यांच्या मुखार दवरली. ताच्या खातीर पंचायतीक एलोकेशन ऑफ द फंड्स 25,000 पासून 35,000 पर्यंत आनी 1 लाखापासून 5 लाख रुपया पर्यंत हे म्युनिसिपालिटीकूय दिले. ताची तेंच्यांनी प्रिपेर्डनेसचें काम करचें
हाज्या भायर आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा खातीर एडिशनल फंड्स ऑफ द 5 लाख रुपीज दिला. तो प्रिपेरनेसा खातीर तांच्यांनी तें काम करचें. आमचे दोनूय नंबर्स जे आसा पळय बोथ द कलेक्टर्स हे वेगवेगळे कंप्लेंट्स रिसीव करपाक तत्पर आसतले. आमचे एवरी डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस जे ऑलवेज 24/7 हे वर्किंग आसता. डिजास्टर मॅनेजमेंट सेंटर्स प्रिपेरनेसा खातीर ही सेंटर्स सगळ्या जाग्यांचेर ऑपरेटीव आसात. मोबायला वयल्यान डायल करता आसतना 0832 आनी 112 हो नंबर डायल करात. तांच्यांनी दिल्ले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करात. एनी एमर्जन्सीक हो नंबर जो आसा पळय तो चालू आसा आनी तो नंबर लागता. मजगतीं गोंय वेधशाळेन फुडले 3 दीस गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला. ताच्या उपरांत 3 दीस येलो अलर्ट. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. पत्रादेवी एक्सायजान सोरो धरिल्ल्या गाडयेच्या मालकाक शो कॉज काडल्या. सोरो पिळण वेनिला वेंचर्साक वतालो त्या कंपनीच्या डायरेक्टराकूय शो कॉज गेल्या. वेनिला वेंचर्साक खंय एक्सायजाचें लायसनूय नाशिल्लें. आपले कस्टम बाउंडेड वेअर हाऊस म्हणून संचालक जितेंद्र मांद्रेकर दावो करता. मात अप्रवार करतलो जाल्यार खंय डॉक्युमेंट ना. पत्रादेवी चॅकपोस्टार धरिल्ल्या सोऱ्याचे 700 कार्टन कोणाचे काय म्हूण प्रस्न आजूय आसात. आता एक्सायजान सोरो ट्रान्सपोर्ट करपी गाडयेच्या मालकाक खंय शोकॉज नोटीस काडल्या. सोरो पिळारणा वेनिला वेंचर्साक वतालो त्या कंपनीच्या संचालकांकूय शोकॉज नोटीस काडल्या म्हूण सुत्रांची म्हायती. वेनिला वेंचर्साक खंय एक्सायजाचें लायसन्सूच नाशिल्लें. आपलो वेअरहाऊस कस्टम बाउंडेड म्हूण कंपनीचो संचालक जितेंद्र मांद्रेकरान दावो केल्लो. मात ताका लायसन्सूच नाशिल्ल्यान आनीक प्रस्नचिन्हां उप्रासल्यात. हरियाणाचो सप्लायर डिस्कवरी बिवरेजाकूय नोटीस काडून एक्सायजान स्पश्टीकरण मागला. मांद्रेकराक त्या विदेशी ब्रँडाचो सोरो विकपाचो अधिकारूय नाशिल्लो. ताच्या कडेन एक्सायजाचें लायसनूय ना. जाल्यार सोरो कोणाचो, हाडिल्लो कोणे, वतालो खंय, ताचो सेल पॉयंट खंय अशे प्रस्न उप्रासतात. कस्टम बाउंडेड वेअरहाऊस फक्त खंय सांकवाळे आसा अशें ऑल गोवा लिकर ट्रेड असोसिएशनाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकान आदीं स्पश्ट केल्लें. पिळर्णाची सुत्रां कोणा मेरेन पावतात ताचेर सगळ्यांच्योच नजरो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. राहुल गांधी केन्नाच प्रधानमंत्री जावचो ना बरोवन दिता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. बीजेपीन खंय घराणेशाही ना केली. सर्वसामान्यांक सत्तेर बसोवपी बीजेपी एकमेव पक्ष. पेडण्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक मुख्यमंत्री उलयलो. आतंकवाद सोंपूंक 2027 खंय बीजेपीक परत सत्तेर हाडात असो मुख्यमंत्र्याचो उलो. राहुल गांधी केन्नाच प्रधानमंत्री जावचो ना हांव बरोवन दिता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. भाजपान घराणेशाही नश्ट केल्या मुख्यमंत्री सांगता. देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सांत ही देशाची परिस्थिती आसा कित्याक हाका जबाबदार काँग्रेस आसा. पयलो प्रधानमंत्री कोण जालो? जवाहरलाल नेहरू जालो. दुसरो कोण जालो? मागीर कोण जाली? इंदिरा गांधी जाली. ती तेजी कोण? छोडू. ताच्या उपरांत प्रधानमंत्री कोण जालो? राजीव गांधी जालो. म्हणजे आमी मागता थोड्या वेळार लोकांक विचारले थोडे टायम बी मातसो तूं रावपाचें आपूण जाता बी म्हणून. नाहीतर आमी वचना. राजीव गांधी तो जाता कोण? कोणाचो? म्हणजे नेहरूचो कोण? नेहरूचो नातू जालो. बरोबर काय ना? ताच्या उपरांत कोण जालो? उपकार जाले मध्ये एकटो दुसरो जायकार जाले. ते सगळे कोणी बसयल्ले? काँग्रेसूच बसयल्ले. तुम्ही पळयले जाल्यार हे सगळे कोण पयलीं आजो जालो, मागीर तेजे चली जाले, मागीर तेजो नातू जालो, तेज्या उपरांत ती पोर्तुगालीची मुखेलमंत्री जाले. आतां कोण वाट पळयता? कोण? तो केन्नाच जावचो ना. केन्नाच जावचो ना. बरोबर दवरात. कदापि जावपाचो ना. दहशतवाद सोपोवंक 2027 भाजपाक सत्तेर हाडात मुख्यमंत्र्याचो कार्यकर्त्यांक उलो. आणि त्या खातीर परत एकदा जेन्ना 26 भावाक आमच्या मारले त्या हातीलेक्यांनी तांकां धडो शिकोवपाची गरज आशिल्ली. आणि ती धडो माननीय नरेंद्र मोदीजी ऑपरेशन सिंदूर या निमित्तान केलो. ही देशाची ताकद आसा. आणि हे दाखयता आसतना सुद्धा माननीय मोदीजी सांगले ही लढाई खंयच्या धर्मा विरोधात ना. ही लढाई खंयच्या देशाच्या विरोधात ना. आम्ही पाकिस्तानच्या विरोधात लढना. आम्ही अतिरेक्याच्या विरोधात लढता. आमकां जर राज्य जाय, आमकां जर आमची सत्ता जाय तर कित्याक? देशाच्यो सीमा घट करपा खातीर, त्या आतंकवादाचो नश्ट करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वळवयच्या कला चेतना संस्थेचो संवसारीक विक्रम
गांव जाला जाणटो नाटकाचे एकाच दिसा फाटोफाट 7 प्रयोग. फोंडेच्या राजीव कला मंदिरांत सकाळी 7:30 पयलो प्रयोग सुरू जालो. निमाणो प्रयोग राती 12:30 सोंपलो. वळवयच्या कला चेतना संस्थेन विश्वविक्रम केला. गांव जाला जाणटो नाटकाचे एका दिसा फाटोफाट 7 प्रयोग करून विक्रम केला. त्यांनी मॉर्निंग 7:30 टू 12:30 इव्हिनिंग म्हणजे नाईटपर्यंतचे हे सलगरित्या 7 शो त्यांनी एकाच दिवसात 7 शोज एकाच ठिकाणी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की एकाच टीमद्वारे ते सादर करण्यात आलेले आहे. आणि ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे कारण का असा रेकॉर्ड हा पूर्णपणे ग्लोबली म्हणजे जगातला हा फर्स्ट रेकॉर्ड आहे बाय हुक अँड ग्रुप. कारण का जेव्हा आम्ही याचं R&D केलेलं म्हणजे जेव्हा आमच्याकडे ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत आम्ही त्याच्यावर R&D केली. R&D पूर्णपणे नॉट ओन्ली फॉर नॅशनल इंटरनॅशनल R&D चालते आणि त्या R&Dमध्ये हे झालेले त्या रिपोर्ट्समध्ये आलेले आहे की आत्तापर्यंत कोकणी ड्रामा हा पूर्णपणे जो व्यावसायिक ड्रामा आहे हा आत्तापर्यंत 7 शोजमध्ये नाही झालेला आहे. मराठी रंगभूमी किंवा अदर आपले वर्ल्ड थिएटर्समध्ये खूप काही रेकॉर्ड्स आलेले आहेत पण 7 शो कंटिन्युअसली सादर करण्यात आलेला रेकॉर्ड हा पहिलाच रेकॉर्ड आहे जो कदाचित ना वळवई याच्या गावचा जाणतो यांनी हा विश्वविक्रम सादर केलेला आहे. आम्ही 1 मिनिट सुद्धा फाटी फुडें जायनासतना टायम टू टायम म्हणजे 2 वरांच्या 2 वरां बंद करून अर्ध्या वराचो गॅप घेवन परत कंटिन्यू करून इतले काटेकोरपणे ते पळोवन ते हार्डली म्हणजे सेकंदाचो फरक आसतलो पूण 1 मिनिट सुद्धा फरक जालो ना. हें हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या टिमीचेर आणि ऑनकोर एक्सपिरियन्स जी इव्हेंट मॅनेजमेंटांनी हो प्रस्थापीत केलो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सनातन राज्य शंखनाद महोत्सवान शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शन, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मावळ्यांनी वापरिल्ल्या शस्त्रांचे दर्शन, छत्रपती संभाजी महाराजाक बांदून दवरिल्ल्यो साखळदंडूय प्रदर्शनान, शिवकालीन शस्त्रां युद्ध सामग्री पळोवंक लोकांची घे गर्दी. रिस्पॉन्स पळोवन प्रदर्शन 22 मे मेरेन उक्तें दवरला. खासा रिपोर्ट. नमस्कार. युवकार निश्चयाचं महामेरू बहुतेजनासी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी अशी ओळख छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजी महाराजांची केली होता. खरं म्हणल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज हांचें गोंयाबद्दलचें योगदान अतुलनीय आहा हें सगळ्यांक खबर आसा. आज सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाच्या कार्यावळीच्या निमतान हांगा एक एक्झिबिशन भरलां आनी तें एक्झिबिशन अशें की छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराजांची जी वापरिल्लीं शस्त्रां आसा जे वापरिल्ल्यो वस्तू आसात तांचें हांगा एक्झिबिशन भरलां तें आमी आयज पळयतले. प्रुडंटाची टीम आयज शंखनाद महोत्सवाक आयल्या आनी त्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जे हांगा कितें आसात जी शस्त्रां आसात जी सामग्री आसात तांचें दर्शन आमी करतले, तांचें महत्व आमी समजून घेतलें, नेमकें तें कितें तें आमी जाणून घेतलें. चला आमी या शंखनाद महोत्सवातल्या ह्या शस्त्रसामुग्रीच्या प्रदर्शनात. या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवमध्ये आपण जिथे शिवकालीन ऐतिहासिक शस्त्रास्त्र प्रदर्शन लावलेलं आहे. मी चिंचवड पुणे इथून आलेलो आहे आणि ऐतिहासिक शिवकालीन शस्त्रास्त्रामध्ये जवळजवळ 300 वर्षापासून ते साधारण 150-200 अलीकडच्या कालखंडातील जे मध्ययुगीन कालखंड म्हणतो या कालखंडातील सगळीच शस्त्रे या प्रदर्शनामध्ये लावण्यात आलेली आहे. विशेषतः जी महाराजांनी वापरलेली काही शस्त्र होती ती पण या प्रदर्शनामध्ये कुठल्या पद्धतीने वाघनखं होती, कुठल्या पद्धतीने त्यांच्या मराठा धोक तलवार होत्या अशी त्यांची शस्त्रांचं आपण दक्षिणेकडची उत्तरेकडची अशी विविध शस्त्र या प्रदर्शनामध्ये. हे आपण आता बघतोय त्या राजस्थानी महिलांच्या कट्ट्या आहेत. शस्त्र हे योद्ध्याच्या हाताच्या मापावर त्याच्या उंचीवर आणि त्याच्या वजनावर बनवलं जायचं. योद्ध्याचं वजन जितकं असेल तितकं त्याच्यापेक्षा कमी वजनाचं शस्त्र असायचं. सगळे शस्त्र हे 1.5 किलोच्या आत असायचे. 65 किलो 75 किलो जे आता आपल्याला ऐकायला मिळतं असे कोणतेही शस्त्र आज तागायत युद्धामध्ये खेळले जायचे नसायचे. हे शस्त्र असायचे पण हे दान म्हणून देवाला दिले जायचे. हे जे संभाजी महाराज अंगावरती साखळदंड होते या साखळदंडाचं दर्शन यासाठी घ्यायचं की संभाजी महाराजांचा या साखळदंडाला स्पर्श झालेला आहे. संभाजी महाराजांचे रक्त या साखळदंडावरती सांडलेले त्यामुळे साखळदंडाचं आपण दर्शन घेतलं पाहिजे. आणि दुसऱ्या बाजूने बघितलं तर ह्याच साखळदंडामुळे आपले संभाजी महाराज काहीच झालेले आहे. ही दुसरी बाजू. जर फक्त दर्शन कायसाठी घ्यायचं संभाजी महाराज स्पर्श झाले त्यांचे जे शौर्य आहे ते आपल्या अंगात यावं त्याची एक आपल्याला अनुभूती यावा म्हणून आपण त्याचं दर्शन घेतलं पाहिजे. दर वर्सा गिमान सांगेचो धरणांतलो कुर्डी गांव पळोवंक कितलोच लोक आनी ट्युरिस्ट वता. मात बरोबर व्हेल्ल्यो वाटल्यो प्लास्टीक थंयच वडोवन वाठार घाण करून येतात. अंदूय तीच गत. चिप्साची रिकामी पाकिटां, उदकाच्यो रिकाम्यो बाटल्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, धरणाच्या नितळ सुवातेर ट्युरिस्टांची बुरशेपणां.
नमस्कार आणि येवकार तुमकां. तुम्ही हांगा आतां गार्बेज पळयल्या ती लोकांनी येवन विजीट केल्ल्या लोकांनी हांगा उडयल्ली आसा. तीच गार्बेज उदकानूय मिक्स जाता आणि ते आमी पिवपाचें उदक हे लक्षान घेवंक जाय लोकांनी. आणि हांगा बऱ्या लोकांनी बोर्डय मारला जो बोर्ड दाखयता तो खंय उडोवप न्ही म्हणून. आणि पूण हांगा इतले हे आसा, सोऱ्याची बॉटल आसा, प्लास्टीक आसात आणि कसली कसली उदकाची बॉटल, हे कृपया करून उडोवचे न्ही. हांव सगूण गावडे, प्रुडंट मिडिया खातीर. कुचेली कम्युनिदादीची जमीन रवींद्र भवनाक दिवपाचो आयतारच्या बसकेन थाराव जाला. 36,000 स्क्वेअर मीटर जमीन दिवपाची थारल्या उपरांत कम्युनिदाद अटर्नी मायकल कारास्को उलयलो. आमी 3 वर्सां जालीं तयार आशिल्ले. कला संस्कृती खात्यान खंय कळावो केलो. कुचेली कम्युनिदादीची 36,000 स्क्वेअर मीटर जमीन रवींद्र भवना खातीर दिवपाचो निर्णय आयतारा जाल्ले कम्युनिदादीचे बसकेंत जाला. मिटिंगेन डिसायड केलें की आमी जागो रवींद्र भवनान दिवपाचो आनी लँड एक्विजिशन करपाचें गव्हर्मेंटान आनी आमी लँड एक्विजिशन एक्सेप्ट करून जागो तांकां दिवपाक केला. कोरम जालो तो 25 कोरम 27 लोक घातला. हे प्रॉब्लमान कितें जालें, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान मातशें नेटान करूंक ना तें. तेंच्यांनी मातशें स्लो धरलें तें, ताका लागून ते प्रॉब्लम जाले ते. आमी केन्नाच्यान रेडी आसले, गेले आतां 3 वर्सां जालें आमी रेडी आसले ते, पूण तेणी कांय केलें ना. आतां प्रोसिजर स्टार्ट केला तेणी, म्हणजे आमी फर्स्ट स्टेप आतां आमी क्रॉस केला की जनरल बॉडी रेजोल्युशन घेवन ताका आतां दिवपाक केला आमी तें. सो ते घेवन ते फुडें हे करतले, कारवाय करतले. 36,000 स्क्वेअर मीटर जागो धाडटो न्हू. जाल्यार हे विशीं म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुजान प्रतिक्रिया दीत हो निर्णय आमचे खातीर एक बरें पावल अशें म्हटलां. Ravindra Bhavan, yesterday's AGM took place in Kucheli Comunidad. They have in principle approved, they have consented to agreeing to whatever terms and conditions the government puts to allocate that particular piece of land for the Ravindra Bhavan in Mapsa. So that is a good step forward for us. Every decision of the Comunidad has to go through the annual general body meeting, and that meeting has taken place yesterday. I got the news that everything has gone well. So let us hope for how we can proceed further to ensure that we can get everything done as soon. Next step is that consent extracts of that meeting has to go to the Department of it has to go to the administrator, and from administrator it will move to the Art and Culture Department. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. दर्याचें उदक एक सारकें वाडटा. बाणावले नुस्तेमारांक बोटी दवरूंक जागो मेळना. खाजगी जाग्यार बोटी दवरच्यो पडटा. नुस्तेमार पेले सांगता बोटी प्रायव्हेट सुवातेर दवरतात म्हूण खंय कोणे तरी नुस्तेमारी खात्याक कागाळ केली. खात्यान बोटी काडूंक लेटर काडला. बोटी दवरूंक नुस्तेमार आतां सरकारा कडेन सुवात मागतात. दर्या दिसान दीस वाडटा. आतां उदक वयर मेरेन येवपाक लागिल्ल्यान आदी दवरताले त्या सुवातेर आतां बोटी दवरपाक मेळनात म्हूण बाणावलेचे नुस्तेकार सांगतात. तांच्यांनी खंय खाजगी जाग्यार बोटी दवरिल्ल्यो. त्या जमीन धनियान नुस्तेमारी खात्याक कागाळ केली. आतां त्यो बोटी काडच्यो म्हूण नुस्तेमारी खात्यान लेटर काडला. सरकारान नुस्तेकारांक बोटी दवरपाक जागो दिवचो म्हूण नुस्तेकारांची मागणी. बाणावलेचे नुस्तेकार फिशरीज खात्यात पावले. पाती मुट्ट्यो 9.9 धाकटो मोटर लावन आमगे ट्रेडिशनल हार्याल्यो पाती आहाय त्यो आमी पाक केलो म्हूण आमकां फिशरी डिपार्टमेंटान नोटीस धाडला ह्यो बोट्यो काडच्यो म्हूण. आनी ह्यो बोटी आमी खूंय पाक केल्याय. जो जागो आमी गव्हर्मेंटाको मागताय तो 50 आनी 2000 कितें आहा तो तितूलो खाली आमी 5000 मागताय आमगे बोट्यो पाक करपा जाय म्हूण. त्यो बोटी वयर दवरूंक पडटाय कित्याक आनी 10 दीस हलो आहाय बाबा. मायाचे 31 दुखून आमकां दोयऱ्या वचपाक लास्ट डे आसता. तेन्ना आमकां त्यो बिचीचेर दवरूंक जातात. ह्यो बोटी आमी घराको व्हरपा ना. एकल्याक 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर घरा. सो ट्रेडिशनल फिशरमॅन दोयऱ्या कळे दोताले बोट्यो. पूण आतां दोयरो वयर येवन तो गव्हर्मेंटा जागा आसो तो बंद काबार जालो. आतां नेक्स्ट डोर इज प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. आमी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी दवरपा लोक आतां दिला. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.
मडगांव पालिकेची कोयर एकठांय करपाची गाडी लिकेज मोडार. ट्रकान एकठांय केल्ल्या ओल्या कोयराची घाण रस्त्यार गळटा. वाठारांत वास मारता. दुयेंस पातळत म्हणून भंय. रस्त्यावेल्या घाणीक लागून पावसाळ्यात रस्त्यार गाडयो निसरपाची रिस्क. एक वटेन पावस तेंकलो जाल्यार दुसरे वटेन मडगांव पालिकेच्या वेवस्थापनाचेर प्रस्नचिन्ह. फाटलीं कितलींशींच वर्सां मडगांव सिटीन कोयराचो प्रस्न सुटना. रस्त्यार पालिकेच्याच गाडयेंतल्यान ओल्या कोयराचें बुरशें उदक गळटना दिसलें. कोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे अशें आसा जेन्ना खंयचोय गार्बेज ओलो जावं सुको जावं तेन्ना पीक करप जी आसता स्टायल हांगाच्यान पीक करून ते ट्रिटमेंट प्लांटाचेर वचप परत खंय तरी लिकेज जावपाक येना वो पडोवंक जायना. म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता जे रिचर्ड आसा ते ओल्या गार्बेजीचे ते रस्त्यार कशे पडला ताका लागून जायती मोटरसायकली टू व्हिलर चलोवपी कोण आहा ते स्लीप जावन पडटात. फाटल्या दिसांनी एक पावस पडिल्लो गेल्या फाटी 4-5 दिसां पयलीं आनी ते कितलेशेच मोटरसायकलवाले पडिल्ले ते सगळ्यार थंयच गाडी भितर करतात त्याच जाग्यार ते खंयी जावपाक शकता. हे पळयात आतां कशी लिकेज जाता ती फाटल्यान. हांव सगून गावडी प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.